वास्को खारीवाड्यार एकुलती एक दर्यावेळ उरल्या। सगळ्यांनी एकठांय येवन ही दर्यादेग फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक जाय म्हूण वास्कोच्या फुडाऱ्यांची मागणी। तांणी एकठांय येवन दर्यादेग नितळ केली। नगरसेवक दाजी साळकर, आदलो आमदार मंत्री जुजे फिलिप आनी गोयच्या रापणकाराच्या एकवटाचो ऑलेन्सियो सिमोएस एकठांय। 2 वर्सां पयलीं बीच क्लिनिंग केल्ले कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगपाक की बीच आसा म्हणून, आणि बीच ती आसता एक प्लेस ऑफ कॉमन्स आसता, ती प्रायवेट कोणाची नासता। जावं एमपीटी आयज तेंची म्हणटा नाल्यार आनी कोण तेंचो म्हणटा, ही बीच प्लेस ऑफ कॉमन्स आसता। आमी मागलेले लायफ गार्ड टावर, कित्याक लास्ट इयर एकलो भुरगो बुडोवन मेल्लो। सो हे जे ही बीच जी आसा खारेवाड्याची, आमी मागता सरकाराक हेजेर लक्ष घेवचें, कित्याक पोर्ट आसा, पोर्टांतल्यान इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता, पण ही बीच असली नेगेटिवान कित्याक दवरता। आमी मागता सद्दां हिंगा बीच क्लिनिंग जावंक जाय, लायफ गार्ड टावर आसूंक जाय, आनी ही बीच जी वास्कोकारांची, जी गोंयच्या लोकांची, ही बीच वास्कोकारांक उरोंक जाय। आनी बीच जी पळय सोंपलेली आसा ऑलरेडी, ही वास्कोकारांक ही एकूच बीच आशिल्ल्यान ताका थंय बसून इतली घाण आसून सो आमी सगळे जाण एकठांय जाले। म्हणजे आज खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन नाल्यार अशें हें करुना, सगळेच वास्कोकार एकठांय जाल्या आनी हो बीच क्लिनिंगाचो ड्रायव्ह आमी घेतला। ताका तुमी पळयतात सगळ्या कडल्यान भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा आनी ही बीच आमकां वास्कोकारां खातीर उरची ह्या हेतून हो ड्रायव्ह जाला। ही आमी ल्हानपणी ह्या बिचार धांवताले। ही बीच पयलीं अशी नासली। ह्या बीच इतली क्लीन आसली, आमी सगळे भुरगे हिंगा फुटबॉल देखून धांवताले। पूण आयज अशें जावन गेले, ही वास्कोची खारेवाड्याची बीच सारकी धटी जावन गेलो। ही जायते फावटी हे बीच क्लीन करची पडटली। आनी ह्या गव्हर्मेंटान जेन्ना आयज इतली बीच आयज आमची धटी जालो आहा, कचरो इसो, प्लास्टीक इशें सगळी वस्तू आयज हिंगा ही जावन आसा एक आउटलेट। आख्ख्या वास्कोचें उदक आनी घाण ह्या टेच्यान वयता। म्हाका गव्हर्मेंटाचे तो इतलेशें ओपन करूंक जाय। आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाचो ब्रेस्तारा वाडदीस मनयलो। राज्यपाल मृदुला सिन्हा, सभापती प्रमोद सावंत धरून भाऊचे सगळे बरे मागपी वाडदिसाक आशिल्ले। आपल्या वाडदिसा निमतान लोकांक एकठांय हाडूंक वेगवेगळ्यो कार्यावळी करता म्हूण श्रीपाद नायक सांगता। तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान करतात, त्या तुमच्यान तरेतरेचे कॅम्प, ब्लड डोनेशन कॅम्प, मागीर दोळ्याचे कॅम्प, आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, बाकी सगळे तरेचे ह्या दिसाच्या माध्यमातून खंय तरी ल्हानशी हातीन सेवा करची, ह्या माध्यमातून हे सगळे चालू असता। पयसो म्हणजे सर्वस्व न्ही, गरिबाची सेवा हेच जर सेविंग असत हे समजून काम करती। नायक जी को किस तरह से तौला, क्या समझा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। सभी मंत्रालय में सभी विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष है, लेकिन ये एक नया विभाग था और इसमें नए नए योग जुड़ा हुआ था। आयुष के साथ साथ योग की बात जो नई बात थी हमारे देश में, हमारे योग को लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि योग डे पर कितना बड़ा आंदोलन होता है। तो ये कैपेसिटी इनमें देखी। म्हाका तुमची बघता की ह्या दिसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक वर्सा वर्स त्रास दिवपाचो जे काम आसा ते हांवें केल्लें आसा। परंतु ह्या त्रासाच्या माध्यमातून जे काही वर्षभराचे आशीर्वाद जे तुमचे कडल्यान मेळटात आणि त्या आशीर्वादाच्या जोराचेर वर्षभर काम करपाची ताकद मेळटा, आनी म्हणूनच तुमकां वर्सा वर्स त्रास दिवप हे चालू आसा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।